Job chapter 34. तेगूय बुदवंत देवाच्या प्रामाणिकपणावयर पुरावे दिवंक शकनात. एलिहून आपलें उलोवप चालू दवरलें. ताणें म्हणलें, आतां तुमी जाणारानू, शिंकलोल्यानू, हांव सांगतां तेंय शिंकलोल्यानू चीत दिवन आयकात. जशी वेगवेगळ्या जेवणाची रूच जीब सांगून दिता, तशेंच उलयलेल्या उतराची अंतरान मोळकान समजता. सत प्रमाणीक कितें तें आमीच सोदून काडुया. बरें कितें तें आमचेच भितर थारावया. जॉब सांगता, हांव निरपराधी आनी देव म्हाका सारकी न्हीद दिना. म्हजो कसलोच गुन्यांव नासतना, म्हजो नितीदार म्हाका दया नासतना कुरूरपणान वागयता. म्हजो गाय पेकोना तसलो. कोण जायत जॉबा सारको मनीस केबडायो, उदका परी पियेता तसलो. ताका वायट मनशाचो सांगात आवडटा आनी तो पातक्यां बरोबर भोंवता. देवाचे इश्टागतीन सांगाता चलत जाल्यार मनशाक कसलोच फायदो ना, अशें ताणें म्हणलां. अशें तर गिन्यानी मनशांचो आतां म्हजें आयकात. देवाच्यान केन्नाच वायट करूंक जायना. सर बलिश्ट केन्नाच अन्याय आदारूंक शकना. मनशांच्या कर्तुबा प्रमाणें तो मजुरी दिता आनी तांचे चाली वागणुके प्रमाणें तांकां वागयता. खरेपणी देव केन्नाच वायट करिना. सर पदवेदार कसलीच अनीत आदारिना. देवाक कोणें ह्या संवसाराचेर अधिकार दिला जायत? आनी कोणें म्हूण तो आख्खो संवसार ताच्या हातांत घातला जायत? जर ताणें आपलो आत्मो पोत्तून व्हेल्यार आनी स्वास पोत्तून आपणाशी ओडून घेतल्यार एकाच खिणांत सगळ्या जिवाचो नाश जातलो आनी मनीस धुलींत पडटलो. तुमकां समजिकाय आसा जाल्यार हें आयकात. म्हजीं उतरां कानार घेयात. नितीचो द्वेस कोत्ता ताणें केन्ना तरी राज चलोवं येता जायत? आनी तुज्यान महान नितीवंताचेर, सर बलिश्टाचेर फर्मण मारूंक शकता? तूं एक दुश्ट मनीस अशें तो राजाक म्हणटा आनी व्हडले कुलयेच्याक तुमी नश्टे. तो राजकुमाराचो बाजू घेना. गरिबां आनी गिरेस्तां मदें तो अंतर करिना. कारण सगळ्यांक ताणें एकसारकी रचल्यानात. एका खिणा भितर पदवेदार मनीस रातीच्या भारार मरणनाच जातात. एका निश्ठूर मनशाक नपयत करूंक ताका मात्तूय कश्ट त्रास पडनात. कित्याक तो मनशाचे वागणुकेचेर बारीक नदर दवरता आनी ताचें दर एक पावल पळयता. खंयच्याच कालोखांत न्हय म्हूण मरणाचे कालोखी सावळेंत नश्टेपण आदारतल्यांक लिपून जावचें ना. कोणाच्याच आड तो कागाल करिना. देवाचे नितीसभे मुखार उबो रावूंक तो फर्मावणी धाडिना. चवकशी करिनासतना पदवेदारांक निकलावन तांच्या जाग्यार दुसऱ्यांक बसयता. ते कितें कोत्तात ताची ताका खबर आसा देखून तांकां मांडोवचे खातीर रातचो तो खाला आपटिता. सगळ्यांचे नदरे मुखार तो तांकां तांच्या नश्टपणा खातीर खास्त लायता. कित्याक ताचो पाटलाव ते करिनात आनी ताच्या उपदेशांचेर तांणी दुर्लक्ष केलां. देवाक उलो मारीसर तांणी असक्तांक पिडापीड दिली आनी कश्टवतल्यांचो ताणें ताळो आयकलो. जर देव ओगोच रावत कोणाच्यान ताचेर फर्मण मारूं येता? ताणें आपलें तोंड लिपयल्यार कोणाच्यान ताका पळोवंक जायत? देसांची आनी मनशांची तो काकूट कोत्तलो. नश्ट्या मनशांक राज चलोवंक आनी परजेक फासांत पडूंक तो दिवचो ना.
अशें केन्नाय कोणें देवाक म्हणलां हांवें खास संवसली कसलेंच वायट करिनासतना हांवें पातक केलां तर म्हाका दाखय. जरूय हांवें नश्टेपण आदारलां ह्या फुडें हांव नव्यान तें कोचचो ना. तुवें ताचे निर्णय न्हयकारले म्हणटच तुज्या मोता प्रमाणें असल्या मनशाक ताणें खास लावची. हें तुवें रुजू करची गरज न्हय हांवें. तर तूं कितें जाणाय तें सांग. समजिकायेचो लोक आनी म्हाका आयकता तो बुदवंत मनीस म्हाका सांगतलो. जॉब समजिकाय नासतना उलयता आनी तो उलयता ताका मात्तूय अक्कल ना. तर उपकार करून बारीकसाणेन जॉबाची चवकशी कर कित्याक तो एका नश्ट्या मनशा भाशेन उलयता. तो आपल्या स्वताच्या पातकांत तो बंदकरीची भर घालता आनी आमचे मोदें ताळयो मारून आमचे मुखार देवाची भरपूर निंदा करता. देवाचें उतर हें